न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर शारा सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी कितें घडलें हें आमी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी या उशा झरावकर हाचे कडेन। उशा, आयज तुज्या कडेन खंयची बातमी आसा? आयज आमदार विरेश बोरकारान सांग्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घातलो आनी जी सांग्यार जी पोरणी जी हें आसात, पुलां आसात, तांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ताणें केल्या। आनी ह्याच संदर्भान जो आरजीचो अध्यक्ष आसा गिल्बर्ट फेर्नांडीस हाणें पोरणी पुलां आसात तेची पळोवणी करून तांकां रिपोर्ट व्हरून दिल्लो अशेंय ताणें सांगलें। आनी जाता तितले बेगोबेग ह्या कामाक सुरवात करची, कारण फाटीं बुधवाराक एक अपघात जालो आनी जे जामगाळ नेत्रावळी पूल आसा त्या पुलार एक्सिडंट जालो, पूण ताची कूड जी आसा ती सकयल पडून ताका मरण आयलें। आनी ह्या संदर्भान प्राथमीक पावण्यार घेवन ह्या पुलांची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी आरजीन मागणी केल्या। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळोवची साताच्या बुलेटिनान। उशान दिल्ली 10 आरजीन आयज सांग्या वयल्या भौशीक बांदकाम खात्याचेर धडक घातली। आतां आमी मुखार वचुया आमचे एंकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन। संजना, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? कळंगुटे काल राती बेकायदेशीर 11 नायट क्लबांचेर पुलिसांनी धाड घालून तांकां सील केली। ह्या प्रकरणांत कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें खोस परगटायला। तो म्हणटा की असल्या हळशीक आनी बेकायदेशीर गजालींचेर आळाबंद हाडपाक असली कारवाय करप खूब गरजेची आसा। ही मागणी खंय तांच्यांनी पयलीं केल्ली, पूण काल हाचेर हे हायकोर्टान ऑर्डर दिवन सील केल्ल्या बद्दल ताणें खोस परगटायली। दुसरी जी बातमी आसा ती वागातोर आयज 6 वरांचेर सकाळीं दर्यांत बुडून जीवन दत्ता हाका मरण आयलें। जीवन दत्ता हो मिस मार्गारिटा रिजॉर्टान मॅनेजराचे नोकरी करतालो। तो आपल्या सहकारा बरोबर बीच वॉकाक म्हणून गेल्लो, तेन्ना थंय न्हांवपाक गेलो तेन्ना ताका बुडून मरण येवपाची घडणूक घडली। तिसरी जी बातमी आसा ती कळंगूटचीच आसा। पर्यटकांची भांगराची सरपळी आनी मोबायल फोन चोरून व्हरपी 4 जाणांक कळंगुटे पुलिसांनी अटक केला। मागीर आयज पोर्तुगेज पासपोर्ट आशिल्ल्या गोंयच्या नागरिकांक दोट्टी नागरिकत्व दिवचें म्हूण चर्चील आलेमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन मागणी करतलो अशें म्हणलां। उपरांत गुन्यांव फाट्यान म्हापशा पालिका मैदान लागसारच्या जुगार अड्ड्याचेर धाड घालून 7 जाणांक अटक केला। तांचे कडल्यान 3.92 लाख रक्कम जप्त केला। संजनान आमकां 4 न्यूज अपडेट दिल्ल्यो आसा। एक म्हणल्यार डान्स, काल रातीच सीएमान मंत्रिमंडळात डान्स पर्यटकांक लुटपी नायट क्लबांचेर कारवाय करपाची म्हणून शिटकावणी दिल्या। उपरांत पुलीस एक्शन मोडात आयिल्ले आनी तांच्यांनी कालूच राती कलंगुटाचे 11 नायट क्लब सील केल्ले। आतां आमी मुखार वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी नर्से हाचे कडेन। रश्मी, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? उत्तेज आयज शेताच्या नदरेंतल्यान एक म्हत्वाची बातमी आहा। शिवोले लिंक रोड जंय जाला त्या दोनूय वाठारांत तुमी थंय शिवोले वयशात जाल्यार मदीं रस्त्यान दोनूय वटेन शेतां आसात। ही शेतां फाटल्या 15 ते 20 वर्सां पासून पडीक उरल्यात। कारण कितें जाल्यार तिराळीच्या कॅनलाचें उदक थंय तुंबता, तशेंच पावसाचें उदक थंय तुंबता आनी ते शेतां म्हणजे ती एरिया ती कुसता, म्हणजे कुसलेलो वास येता त्या वटेन आनी ती शेतां पडीक आहा। भर म्हणजे शिवोलेन आमी सैमान नटिल्ले तो गांव बरो सारको आनी थंयसर शेत पिकावळ पयलीं पासून चलता, पूण ती शेतां पडीक उरल्या। हेची दुख्ख आयज शेतकारांनी व्यक्त केल्या आनी तेची दखल आयज स्वता WRD जो मिनिस्टर आसा तेणें येवन आयज घेतला। थळावी आमदारूय आसली डिलायला लोबो, तेणें आयज सकाळीं तेचें इन्स्पेक्शन करून हो प्रस्न जाता तितले बेगोबेग सुटावो करतलो अशें म्हटलां। सो बेगीनूच आमकां शिवोलची शेतां जर सरकारान ही कारवाय केली आनी मिनिस्टरान जर हे गंभीर्यान पयलें जाल्यार दोनाय ती वटेंतली शेतां आमकां पळोवंक मेळटली आनी शेतकारांक शिवोलच्या परत आपली शेतां रोवपाक मेळटली। सो ही बातमी तुमकां आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। दुसरी बातमी जी आसा ती
गोंया खातीर अभिमानाची आसा. गोंयान साबार इव्हेंट जायत आसतात, पण अशे इव्हेंट जे लक्षान दवरपा सारके तशेंच कांयशे इव्हेंट गोंयान घडटात. तितूंतलोच एक इव्हेंट म्हणजे फेब्रुवारीच्या 6 ते 9 फेब्रुवारी ह्या काळात गोंयान इंडिया एनर्जी वीक 2023 जाता. सो हो एक्झॅक्ट प्रोग्राम म्हणजे कितें जाल्यार हवामान बदल जावं आनीक जे क्लायमेटान चेंजीस जाता तेच्या बद्दल ते उलयतले. ते शिवाय आनीक खुबशे विशय आसात. उर्जा संरक्षण कशें करप, म्हणजे एनर्जीचो कसो वापर करप योग्य तरेन, ती कशी सांबाळप, ताचो योग्य विलो कसो लावप, हे सगळ्या बाबतींत ह्या वेळार चर्चा जातले. साधारण 100 पेक्षा जास्त देश ह्या कॉन्फरन्सान वांटो घेतले आणि 35,000 वयर प्रतिनिधी वेगवेगळ्या देशाचे हितून वांटो घेतले. सो नक्कीच ही जी कॉन्फरन्स आहा ती खूप अभ्यासक दृश्टींतल्यान तशेंच संवसारीक पावंड्याचेर आणि पर्यावरण राखपाच्या मळार खूप म्हत्वाची आहे. दोन्ही बातमी तुम्ही आमच्या सादाच्या बुलेटिनान पळोवच्यो. येस, रश्मीनूय 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्लेले आसात. आतां आमी मुखार वचुया आमचे अँकर दिप्ती काकोडकराच्या कडेन. दिप्ती, तुवें आयज खंयची न्यूज? उतेजा तुका खबरूच आसतलें की सद्या JN.1 हाचो संसर्ग देशांत वाडत आसा आणि सद्या भारतांत तश्यो 640 आयच्या दिसाकूच नव्यो केसी मेळिल्ल्यो आसा आणि जाका लागून सद्या सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो जो आसा तो 2000 वयर गेल्लो आसा आणि सगळ्यात चड जे आसा ते केरळ राज्यांत हे सक्रीय दुयेंती सापडिल्ले आसा जे 265 आसात. सो अशाच आनीकूय अपडेटां खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. थँक्यू. दिप्तीनूय म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा. आतां आमी वचुया आमचो चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकराच्या. समीप, तुवें आयज खंयची न्यूज कवर केल्या? एक महत्वाची बातमी म्हणटा ती फूल नॉर्थ गोवा आणि बार्देसकारा खातीर म्हणटा ती जो तिळारीचो कॅनल आसा तो जालो कितलेशे म्हयने जालो अंडर रिपेर चलतालो आणि आयज एक बरी खबर म्हटल्यार मेजर जे काम आसा तिळारी कॅनलाचे रिपेराचे ते कंप्लीट जाल्लेले आसा आणि फाल्यांच्यान हे कॅनलांतल्यान उदकाचें पंपींग सुरू जातलें. आणि तुमकां खबर आसा फाटले 30 दीस जाले हो कॅनल रिपेर म्हणटा ते ताका लागून उदक सप्लाय येतालो जो बार्देस तालुक्याक तो बंद आसलो आनी रेस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय आसलो आनी पर्वरी वाठार म्हणटा तो सामको एक्यूट वॉटर शॉर्टेजीक तांकां फेस करचें पडटलें. आतां फाल्यांच्यान वॉटर पंप जावपाक स्टार्ट जाता. आतां पर्वरीचो विशय खंय तरी उदकाचो विशय आतां सुटावो जातलो अशी आस्त म्हणटा ती पर्वरकार उक्तायत. आनी WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर हेंच्यांनी अनाउन्समेंट केला फाल्यांच्यान वॉटर पंप जातले म्हणून. समीपानूय म्हत्वाचे अपडेट दिले. आतां आमी मुखार वचुया आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने सरा कडेन. सर, तुमच्या कडेन खंयचे अपडेट आसा? आयज सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट ज्यो आसा त्यो सगळ्यो आमच्या डेस्कान सांगल्या, रिपोर्टरांनी सांगल्या. बट आयज एक पणजे आझाद मैदानाचेर एक धरणें जालें, म्हणजे आंदोलन आमी ताका म्हणपाक शकता, जे इंडिया अलायन्स हांच्यांनी केल्लें. जे 142 खासदारांचें निलंबन जाल्लें आसा लोकसभे भितर तेचो निशेध म्हणून खंय तरी आयज हे सगळे एकठांय येयल्ले. भितर काँग्रेस तांच्यांनी लीड घेतिल्लीच काँग्रेस असले, आप वांटेकार जाल्ले, मागीर NCP शरद पवार गट ते वांटेकार जाल्ले, मागीर शिवसेना ठाकरे गट ते वांटेकार जाल्ले. सगळे जाण वांटेकार जाल्ले. सगळ्यांनी निशेध केलो की ही लोकशायेचो मर्डर आसा, लोकशायेचो खून आसा आनी कितें म्हणटा ती हुकुमशाही चल्ल्या अशी म्हणून. बट आयज विजय सरदेसाय हे थंय उपस्थित नासले. बट जेन्ना आमी विचारले तेन्ना अमित पाटकर हांणीच क्लॅरिफाय केलें की विजय सरदेसाय हे गोंया भायर आसात, तेका लागून ते आयज थंय येवपाक पावले ना. मागीर पत्रकारांनी विचारले की RG कित्याक ना किंवा RG हे ना, कित्याक काल अमित पाटकर हांणी सगळ्या विरोधी पक्षांक म्हणजे जे ओपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा सगळ्यो, फक्त इंडिया अलायन्सूच अश्यो न्ही, इंडिया अलायन्सान आसात अश्योच न्ही, तर सगळ्या विरोधी पक्षांनी तितून वांटेकार जावचे असो उलो मारिल्लो. त्या अनुशंगान पत्रकारांनी विचारले की RGचे कोणूच वांटेकार कित्याक ना. ताजेर आमचे जे अमित पाटकर आसा तांणी सांगलें की आपूण हेका सांगलेलें आमदार जो आसा विरेश बोरकार ताका फोनूय केल्लो, मेसेजूय केल्ली, बट तेजे कडल्यान कांय रिस्पॉन्स येवंक ना. मागीर मी जेन्ना विचारलें की मनोजाक सांगलेलो तर एक अजब विधान अमित पाटकर हांणी केलें की ते म्हणपाक लागले की म्हाजे कडेन मनोज परबाचो नंबर ना. तेन्ना प्रतिप्रश्न ताका जेन्ना केलो की मनोज परबाचो कडेन नंबर ना आनी असल्यांनी इंडिया आघाडी आनी इंडिया आघाडीची स्वप्नां काँग्रेस चिंतपाक शकता काय कितें, तेन्ना ताका रेस्क्यू करपा खातीर मागीर अमित पालेकार आपाचो येयलो आनी मागीर तेणें सांगलें की अमित पालेकारान की मनोज परबाच्यो स्ट्रॅटेजी ज्यो आसा किंवा पॅटर्न आसा तो एक ठरावीक आसता की नगरपालिका म्युनिसिपालिटी जावं किंवा पंचायती ZP हेका तेचो वेगळी भुमिका आसता आनी जेन्ना लोकसभा विधानसभा हेची इलेक्शनां जाता तेन्ना तेचो वेगळो पॅटर्न आसता आनी ह्या पॅटर्न जर पळयलो गोंयकारांनी तेचो अभ्यास केलो जाल्यार मनोज परब हो BJP खातीर वावुरता किंवा तो BJPक सत्तेर हाडपा खातीर तो
ही मतां फोडपाचें काम करता अशे तरेचो आरोप जो आसा तो अमित पालयेकार हांणी केलो. सर एकंदर हें सगळें विधान आमी जर पळयत, जर आपल्या कडेन नंबर ना हें जें विधान केलें पाटकारान तें खूब अजब विधान अशें आमी म्हणपाक शकता. सो अशी आयज त्या इंडिया आघाडी जी आसा तिची ही आयज धरणे आंदोलन जालें अशें म्हणपाक शकता आमी. तेतून आनी एक म्हत्वाचो वक्तो जो उलयलो, जो खूब कायद्याचो अभ्यास करून उलयता, तो म्हणजे एडवोकेट कार्लोस फेरेर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कार्लोस फेरेर हो एक नामनेचो आदवोगाद. पयलीं तो एजी म्हणून आशिल्ले आनी आतां ते काँग्रेसीचे आमदार म्हणून काम करतात. तांणी आयज त्या भाशणान ह्या सगळ्या विशयाचेर मुद्दे मांडलेच, खासदारांचें जें निलंबन जालां तेचेर. बट तांच्यांनी आणखी एका गजालीचेर आपलें मत मांडलें, भाश्य केलें. तें म्हणजे सरकारान जे CRPC आनी IPC हे जे एक्ट जे चेंज केले आतां, तेची नांवां केल्या, भितर बदल केल्या. एविडन्स एक्ट जो आसा तोय बदलला किंवा तेतून नव्यो गजाली घातल्या. ह्या हेचेर भाश्य करतना एडवोकेट कार्लोस फेरेरांनी कांय गंभीर आरोप केले. ते म्हणपाक लागले की हे सगळे जे चेंजीस केल्ले आसात, तांच्यांनी सॅक्शनाय सांगली, हे सगळे चेंजीस किंवा ह्या कायद्यान बदल केल्ले आसात ते विरोधकांचो आवाज बंद करपा खातीर केल्या. म्हणजे आतां इलेक्शन लोकसभेचें जें आसा तें लागीं पावल्लें आसा आनी ह्या इलेक्शन लागीं जेन्ना पावलां तेन्ना ह्या नव्या कायद्यांचो वापर करून खंय तरी विरोधकांक चेपून दवरपाचो किंवा ह्या कायद्यांचो गैरवापर करून विरोधकांक भितर उडोवपाचे प्रकार घडटले असो आरोप जो आसा तो तांणी कार्लोस फेरेर हांणी केलो. फुडें तांणी आमकां जी एक खास मुलाखत दिल्या तेतून तांणी सनबर्नाच्या ह्या सगळ्या बोवाळा भितर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेर हांणी काल जें एक विधान केल्लें की सरकारा कडेन अधिकार आसतात एक 15 दिसां खातीर जो लावड म्युजीक आसा ते 12 मेरेन चलोवपा खातीर किंवा ताका मान्यताय दिवपा खातीर सरकार ती दिवपाक शकता अशें म्हणून. बट हें विधान एडवोकेट कार्लोस फेरेर हांणी सारकें कायदेशीर दृश्ट्या खोडून काडलां आनी हें कशें चुकीचें आसा हें तांच्यांनी सांगलां. त्या खातीर तुमकां आमची जी मुलाखत आसा ती तुमी आमचे फेसबूक युट्यूबाचेर पळोवपाक शकतात. आनी कशा तरेन आलेक्स सिक्वेर पर्यावरण मंत्री हांणी जो दावो केला तो चुकीचो आसा हें सुद्दां तांणी तातूंत सांगलां. तेन्ना तुमी आमची फेसबूक पेज आसा, युट्यूब आसा, ताचेर वचून ती मुलाखत तुमी मुजरत पळोवपाक शकतात, आयकपाक शकतात. सरान म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ल्यो आसा आनी एक म्हत्वाचे अपडेट म्हटल्यार आयज सकाळीं देसाईनगर सांकळे वाठारान भुंयगत लायटीचे केबल्स घालतना पायपलायन फुटली. लायटीचे केबल्स घालतना जे ड्रिलींग करतात जमनी पोंदा ते घालतना पायपलायन फुटिल्ल्यान देसाईनगर सांकळे वाठारान उदका पुरवण बंद जाली. आतां ज्यो सब एडिटरांनी सगळ्यो न्यूज सांगल्या ते तुमकां 7च्या बुलेटिनाक आमच्या पळोवपाक मेळटलो. कॅमेरामॅन न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम जे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.